वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन हेरोद जुआंव जाताराक जिवेशी मारता, कित्याक ताणें ताचें पातक कळून दिल्लें. ज्या भावाच्या बायले बाराबर तो संबंद दवरतालो तें सारकें न्हू म्हूण ताका सांगलें म्हूण ताका जिवेशी मारलो. आनी उपरांत इनोसंट भुरग्यांचो जीव घेतलो, मारून उडयलें. पिशाचें जिवीत तो जियेतालो. आनी व्हडलें पिशेपण म्हणजे देवाच्या पुताक जिवेशी मारतात, कुर्सार जिवेशी मारतात. मोगळा भाव भयणीनो, हे वरोस हे दीस आमकां देव एकामेकाक भोगसून आपल्याची स्वताची पातकां भोगसून देवाचेर भावार दवरून बोरमाश्यान देव आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसा म्हूण सोजमून स्वताचें जिवीत जिवंक पेल्याक आमी पावूंक आदार दिवंक आनी आमी क्रिस्तांव म्हूण परगटूंक